नमस्कार. आयज संवसार पाडवो हिंदू वर्साचो पयलो दीस. आयच्या दिसा आमी कोडुलिंबू खावन आनी गुडी उबारून तिची पुजा करतात. हे नवे वर्स तुमकां सगळ्यांक सुखाचे आनी समृद्धीचे वचूं अशी देवा लागीं मागणी. समेस्त पळोवप्यांक गुढीपाडव्याची उर्बेभरीत परबी दीत हांव समिधा कुंकळकार आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांबरी पळोवयात आयच्यो हेडलायन्स. गोंयभर संवसार पाडवो व्हडा उमेदीन गुडी उबारून गोंयकारांनी एकामेकांक दिली नव्या वर्साची परबी. आंबावली केपेच्या दामोदर वेळीपाची स्वयंपूर्णतेकडेन वाटचाल. गवणे काम करूनय काजीच्या सिजनात करता मुट्ट्यांचो रोस काडपाचे काम. गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट. वाळपय रेडी घाटीर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात साखळेच्या तरणाट्याक आगताक मरण. तिगांक गंभीर दुखापत. उपचारा खातीर जीएमसीत भरती. उच्च दर्जाच्या गांजो तस्करी प्रकरणात क्रायम ब्रांचीन बेंगलोरच्या तरणाट्या सयत तिगांक केली अटक. प्रकरणाचे धागे दोरे बँकॉका मेरेन. बँकॉकातल्या दुबाविता आड लुकआउट नोटीस जारी. नवे शिक्षणीक वर्स 7 एप्रिलच्यान 6वी ते इयत्ता 10वी आनी 12वेचे वर्ग चलतले सकाळी 11:30 मेरेन. 1 मे ते 3 जून मेरेन आसतली सुटी. 4 जूना सावन परत शाळा जातल्यो सुरू. शिक्षण खात्याचे परिपत्रक जारी. बोगदा वास्को प्रकरणात कोर्टाचो पुलिशेक धपको. कार्यकारी अभियंतो काशीनाथाची याचिका निकालात काडीत ते चौगा आड एफआयआर दाखल करपाचो कोर्टाचो पुलिशेक आदेश. आता पळयात खबरो विस्तारान. रेडीघाट वाळपय 2 स्कूटरी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात साखळेच्या शॉन सायमन लोबो ह्या 20 वर्साच्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयलें. जाल्यार हेर तिगांक गंभीर दुखापत जाली. दुखापत जाल्ल्या 3 जाणांक उपचारा खातीर गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात. नमस्कार. रेडीघाट वाळपय 70 हांगासर आतांच कांय वेळा पयलीं एक्सिडेंट जाल्लो आनी ह्या अपघातान शॉन सायमन लोबो ह्यो 20 वर्साचो पिरायेंत ताका जाग्यारच मरण आयिल्लें आसा. तशेंच 3 जाण आसा हांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत व्हेलेले आसा. ह्या वेळार मेळिल्ले म्हायतीनुसार रेडीघाट वाळपय 70 हांगासर जेन्ना 2 एक्टिवा म्हणजे एक्टिवा आनी ओलो गाडी समोरासमोर हेंची टक्कर जाली तेन्ना ह्यो अपघात आसलो, ह्यो मोठो आसलेलो आनी तेतून 4 जाणां उसळून पडलीं आनी तांकां मागीर 108 वाळपय हॉस्पिटलांत व्हेलें आनी तेजे मागीर तांकां बाकीचे 3 जाण आसा हांकां बांबोळी हांगासर उपचारा खातीर व्हेल्ले आसा. तिगांची प्रकृती आसा ही चिंताजनक आसा आनी शॉन सायमन लोबो ह्यो ताका जाग्यारच मरण आयिल्लें आसा अशी म्हायती आसा. हेतून 4 जाणां आसले भितर 2 जाणां चली आसा आनी 2 जाणां दादले भुरगे आसलेले. ह्यो जो शॉन आसलो तो साखळेच्यान वाळपय हांगासर येतालो. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास वाळपय पुलीस करीत आसा. वाळपयच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. गोंयांत ड्रग्स तस्करेचे एक प्रकरण उक्ताडार येत आसतना हायड्रोफोनीक वीड म्हळ्यार उच्च दर्जाच्या गांजो तस्करी प्रकरणात क्रायम ब्रांचीन बेंगलोरच्या तरणाट्याक अटक केल्या. ताचे कडल्यान 11.67 कोटी रुपयाच्यो 11.672 किल गांजो जप्त केला. महत्वाची गजाल म्हळ्यार हो गांजो गोंयांत विकपाचो आशिल्लो. ह्या प्रकरणाचे धागे दोरे बँकॉका मेरेन आशिल्ल्याची म्हायती पुलिशेच्या हाताक लागल्या. क्रायम ब्रांचीन आंतरराष्ट्रीय गांजो तस्करी प्रकरणात बेंगलोरच्या गौतम एम ह्या तरणाट्याक अटक केल्या. ताचे कडल्यान 11.67 कोटी रुपयांचो 11.672 किलो हायड्रोफोनीक वीड म्हळ्यार उच्च दर्जाचो गांजो जप्त केलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो गांजो बँकॉकच्यान गोंया विकपा खातीर हाडिल्लो खंय. गौतमान पुलीस चौकशे वेळार सांगलें की ताका बँकॉकातल्या तस्लीम नांवाच्या ताच्या इश्टान गांजाची तस्करी करपा खातीर 1 लाख रुपया दिता म्हणून सांगिल्लें. केरळाक कन्नूराच्या श्रीजिलीन बँकॉका खातीर ताची तिकेट बूक केल्ली खंय. उपरांत बँकॉक वचून गौतमान हो गांजो हाडलो. ह्या प्रकरणात बेंगलोरच्या शिल्ना ए हे बायलेकूय अटक केल्या. शिल्ना ह्या गटाची महत्वाची मेंबर आशिल्ली. बँकॉक आनी थळाव्या सप्लायरा आड तिचे कनेक्शन आशिल्ल्याचे गौतमान पुलीस चौकशे वेळार सांगिल्लें. शिलनाकूय पुलिशेत ताब्यात घेतल्या. तशेंच श्रीजिलाकूय कुन्नूर केरळाच्यान अटक केल्या. या प्रकरणात घुसपिल्ल्यान बँकॉकच्या दुबाविता आड लुकआउट नोटीस काढल्या.
ह्या वर्साची सगळ्यात मोठी ड्रग्स रेड क्रायम ब्रांचान मारलेली आसा. हायड्रोपोनीक वीड ह्या नांवाचो गांजा जो 11.672 किलो हो जो गांजा आसा तो क्रायम ब्रांचान धरलेलो आसा. जाल्यार 8 मार्चाक गौतम एम हो जो 26 वर्सांचो भुरगो जो रावपी गोंयान बट नेटिवली तो बेंगलोरचो, तेका रेड हँडेड धरलो. मागीर तेका जेन्ना धरलो तेन्ना तेणें खुबश्यो गजाली उक्ताडार हाडल्यो. त्यो म्हणजे तस्लीम म्हणून तेजो एक फ्रेंड आशिल्लो जो बँकॉक आसता आनीक तेणें तेका 1 लाखाची डील केल्ली. आपलो जो कन्सायनमेंट आसा तो कन्सायनमेंट बँकॉक टू इंडिया हाडपाक तेजे कडेन तेणें 1 लाखाची डील केल्ली. आनीक हो जो तस्लीम आसा तेजे वांगडा तेंचे जे फूल जो ग्रूप आसा त्या ग्रुपान एक की मेंबर आसा शिलना म्हणून एकले तेंचे की मेंबर आसा. ते जे मेंबर आसा तेजी बी अटक क्रायम ब्रांचान केल्ली आसा. मागीर त्याच बरोबर तेंचो ह्या ग्रुपाचो फायनान्शियल बॅकबोन असो कन्नूर केरला रावपी श्रीजील म्हणून एक एकलो आशिल्लो वांगडी आशिल्लो तेंचो, जो तेंचो फायनान्शियल बॅकबोन म्हणूंक शकता आमी. जो गौतम आसा ते गौतम थायलंडाक सावन इंडियान यो वच करपाक लागून तेजी टिकेट बूक करप किंवा बाकीचो कसलो खर्च आसा तो सगळो करप हो जो श्रीजील म्हणून हो जो आसा तो करतालो. मागीर तेच बरोबर हांकां तिगांकूय आतां अटक केल्ली आसा. आनीक सगळ्यात म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार हो जो गांजा आसा तो 11.672 kg आसा. तसोच ह्या गांजाची जी कॉस्ट आसा ती 11.67 CR म्हणजे 11.67 कोटी ह्या गांजाची कॉस्ट आसा. सो आयची ही सगळ्यात मोठी बातमी जी क्रायम ब्रांचान आयज ह्या 3 जाणांक अटक केल्ली आसा आनीक हो जो गांजा आसा तो धरलेलो आसा. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन यश आडारकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून. हय ना करून निमणे नवे शिक्षणीक वर्स 7 एप्रिलाच्यान सुरू जातले अशी माहिती दिवपी परिपत्रक शिक्षण खात्यान जारी केला. इयत्ता 6वी ते 10वी तशेंच 12वेचे वर्ग सकाळी 11:30 मेरेन चलतले. 1 मे ते 3 जून मजगती विद्यार्थ्यांक सुटी आसतली. 4 जुना सावन परतून शाळा सुरू जातल्यो अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी दिली. हय ना करून निमणे नवे शिक्षणीक वर्स 7 एप्रिलाच्यान सुरू जातले. 1ली ते 5वी आनी 11वेचे वर्ग जून म्हयन्यांत सुरू जातले. जाल्यार इयत्ता 6वी ते 10वी तशेंच 12वेचे वर्ग सकाळी 11:30 मेरेन चलतले अशी माहिती दिवपी परिपत्रक शिक्षण खात्यान जारी केल्ल्याचे शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडेन सांगले. अवेरनेस काल जे सर्क्युलर काडला ताचेर कित्याक आपल्याक खबर ना अशें कोणाकूय जावपाक जायना आनी कितें बारीक कितें क्वेरी जाता मिसअंडरस्टँडींग जाता तें सगळें क्लॅरिफाय करपाक. पयलीं म्हणल्यार NEP आमी इम्प्लिमेंट करपाचें हें 3रे वर्स. 2 वर्सां फाटीं आमी NEP फावंडेशनल लेवल 1 लायली. परत ती फावंडेशनल लेवल 2 लायली आनी 9वेक लायली. सो अंदू 3rd वर्स आमचें आमी फावंडेशनल लेवल 3 वता. नेक्स्ट म्हणल्यार 9वेक लायिल्ले अंदू 10वेक वता आनी 3री आनी 6वी हातून ह्या 2 स्टेजीक म्हणल्यार सगळ्यो आमच्यो स्टेजीस फावंडेशनल, प्रेपरेटरी, मिडल आनी सेकंडरी हाची पयली स्टेज ऑर फुडली स्टेज ह्या वर्साच्यान सुरू जाता. आनी त्या खातीर आमी एक स्टियरींग कमिटी केल्ली NEP इम्प्लिमेंट करपाक आनी त्या स्टियरींग कमिटीन एक डिसिजन घेतिल्लें की पयलीं जे आमचे एकाडेमीक इयर जुनान सुरू जाताले ते एप्रिलाच्यान सुरू करचें म्हणून. केंद्र सरकाराचे नवे शिक्षण धोरण चालीक लावपी गोंय हे देशातले पहिले राज्य थारला. मात गोंय सरकाराच्या या निर्णयाक विरोध करून पालकांनी ताचे आड उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयान मागयल्ल्या सुचोवणी आनी हरकती दाखल करपाच्या सल्ल्या प्रमाण वट्ट 4047 इतल्यो हरकती आयिल्ल्याचे शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडेन सांगले. मात हातूंत कांय हरकती एकाच सारक्यो आशिल्ल्यो जांचेर फक्त स्वाक्षरी वेगळ्यो आशिल्ल्याचे झिंगडे उलयलो. ऑब्जेक्शनाचे फिगर्स इंडिविज्युअल 3946, 3946, असोसिएशन्स 9, 9, PTAs 89 and some prominent figures ex-politicians 3. Total 4047, 4047.
मजगती 9वेच्या विद्यार्थ्यांक खंयचोय विशय क्लियर केलो ना जाल्यार लेगीत तांकां 10वेक बसपाक मेळटलें, पूण तांणी 10वेचें शिक्षण घेतना आपले 9वी इयत्तेच्या विशयांत परीक्षा दिवन ते क्लियर करप सक्तीचें आसा. 9वेच्या वर्गांतले विशय क्लियर केले बगर 10वेच्या परीक्षेक बसपाक मेळचे ना अशें गोंय शालांत मंडळाचो अध्यक्ष भागीरथ शेटयेन स्पश्ट केलें. उरले तांचे 1 किंवा 2 विशय उरलेले किंवा तांचे विशय उरले चड जाल्यार ताका न्ही आमी एटी म्हणून दिलें. सो अलाउड टू कीप द म्हणजे 9वेचो भुरगो फेल जर जालो, फेल म्हणना आमी ताका नेक्स्ट इम्प्रुवमेंट, तो 10वेक येवन बसतलो. पण 10वेक बसता आसतना 10वेचो तो शिकतलो, पण त्याच वेळार तो 9वेक ताजो पेपर जर उरला आसत जाल्यार तो क्लियर करतलो. तो पेपर क्लियर केल्या शिवाय ताची 10वेची परीक्षा ताका दिवंक मेळची ना किंवा ताचो रिजल्टूय दिवंक मेळचो ना आमकां. ही वोंट बी डिटेन. ताणें तें एटी म्हणून आमी तो केला, ती प्रोविजन दवरला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बोगदा वास्को प्रकरणात कोर्टान पुलिशेक धपको दिलो. सरकारी कामात आडखळ हाडपाच्या तशेंच सरकारी अधिकाऱ्याक धमकी दिवपाच्या प्रकरणात वास्कोच्या त्या चौगा आड FIR दाखल करपाचो आदेश कोर्टान पुलिशेक दिलो. पळयात पुराय बातमी. सरकारी कामात आडखळ हाडपाच्या तशेंच सरकारी अधिकाऱ्याक धमकी दिवपाच्या प्रकरणात वास्कोच्या त्या चौग जाणां आड FIR करपाचो आदेश कोर्टान वास्को पुलिशेक दिलो. बोगदा वास्को वाठारांत वीज खात्याच्या जागेवेले अतिक्रमण काडपाक गेल्लो कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटये आनी थळावो आमदार संकल्प आमोणकारा मदीं वादावादी जाल्ली. ह्या कोफुसावा उपरांत काशीनाथ शेटयेन सरकारी कामात आडखळ हाडल्या तशेंच सरकारी अधिकाऱ्याक धमकी दिल्या म्हणून पणजे पुलिशेंत कागाळ केल्ली. पणजे पुलिशेन 0 FIR नोंदोवन हे प्रकरण वास्को पुलिशेक वर्ग केल्ले. उपरांत वास्को पुलिशेन ह्या प्रकरणाची दखल घेवंक नाशिल्ल्यान काशीनाथ शेटयेन मुरगांव कोर्टात याचिका दाखल केल्ली. ही याचिका निकालात काडटना कोर्टान वास्को पुलिशेक त्या चौगाय आड FIR नोंद करपाचो आदेश दिलो. आज कोर्टान ऑर्डर पास केल्या. म्हजे कंप्लेन आशिल्ली पळय 1 तारखेची त्या इन्सिडंटाचेर, ताचेर FIR करचो म्हणून विथीन 24 hours. FIR अजून जावंक नासले टील नाव. FIR पयलीं आमी हेतून गेल्ले, गव्हर्मेंट सर्वंट जावन ते करनाशिल्ले PI. मागीर आमी SP कडेन गेले. तो टिक्कम सिंग म्हणटा तो SP आहा पळय, ताका कितें खबर आसलें कोण म्हणून ताणें ऑर्डर पास करूंक ना. एज पर हे ताणें ताजे बरोबर कंबायन दिल्ले. ताका आमकां 173(4) शिकोवचो पडटलो. जे गव्हर्मेंटाचेर तो म्हज्या लेवलाचो ऑफिसर अजून करनाशिल्लो. हे ताका आतां कोर्टान शिकयला. आय एम गोईंग अगेन्स्ट हिम इन द कंप्लेंट ऑथॉरिटी ऑन PI आनी SP ऑल्सो ना. आणि आय एम गोईंग ऑल्सो, आय एम मेड अ कंप्लेंट अगेन्स्ट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्युशन ऑल्सो. म्हज्या अगेन्स्ट तिणें ताका PP दिल्लो. PP कोणें आमचे बर्डेन, पूनम बर्डेन, तिजेरूय हांवें कंप्लेंट केल्या. हेचेर गव्हर्मेंटाक दिवपाचें सोडून ते आनी कोणाक दितात. आनी एज पर सेक्शन 199 बीन आतां आमी वी वील मेक अ कंप्लेंट. आनी ताजेर ललिता कुमारीन सांगलेलें आहा हे जर FIR करना ऑन PI आनी SP वी आर गोईंग टू पोलीस कंप्लेन एंड ऑल्सो टू द कोर्ट्स. सर स्टार्टिंगान ती म्हणले आपल्याक MLAन क्वेश्चन केले प्रॉब्लेम ना, दुसऱ्यांनी म्हाका हांवें कितें सांगलेलें, म्हजी कंप्लेन आहा ती रजिस्टर करूंक जाय. मागीर म्हाका रिपोर्ट आयलो म्हज्या हिचो, ताणें ब्लॉक केलो आनी कितें तें घातलें सगळें आमी. पूण ताणें करपा जायना, कोणें तरी करूंक जाय न्हय. आनी हांवें कितें आतां कितें आयलां सगळ्यांचेर कर म्हणून. ते 4 जाणां आनी अदर्सान सगळे जाणां आयले. सो यूल नो द कंटेंट्स. तुमकां चॅलेंज येयलेली FIR करून दाखय म्हणून. केली न्हय रे FIR. आमी पळय असल्या गुंडांक, फालतू गुंडांक बीन भियाना. खंयचे गुंडा हाडले तुवें तांकां आमी भियाना. स्ट्रेट तुमकां सांगता. ते हांगातल्यान बेडका काय उबे मारता तांकांय भिना. कळ्ळें न्हय. वी आर गव्हर्मेंट सर्वंट हियर टू. आमकां आमच्या चिफान सांगलेल्या, पॉवर मिनिस्टरान CMान 1 इंच जागो कोणाक दिवपाचो ना म्हणून कालूय सांगला. हे इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनाक वाटो बिटो दिवपाक आमची कामां न्हय. तुमी वोट बँक पॉलिटिक्स करा, तुमच्या घरा करा, आमकां सांगू नाका. इट इज वन टायप ऑफ अ करप्शन टू गीव वोटर्स हे कितें रे वाटो बिटो ह्यो. हें आमचे कडेन खेळपाचें न्हय. तुका खंय जाय थंय तुमी वचा. आमी एज अ गव्हर्मेंट ऑफिसर आय वेंट टू कोण टू डे 1 2 न्हय 4 बंद कर म्हणून सांगता. आतां आमी 4 बंद करता. 4 बंद. ताका कुशीक आनी एक वाटा ती कोणें सांगलें आज पर्यंत. बरें तूं एका मनशाचे टेक ओवर करता, ताजे वोटर्स दॅट इज नॉट करेक्ट न्हय. आनी तूं आमचेच कडेन झगडटा. गव्हर्मेंटा कडेन यू शूड नॉट फायट न्हय. दॅट डू यू फेल थ्रेटन्ड बाय ऑल दीस. देन देर वेर सो मेनी पीपल न्हू. ते मडक्यावालो कोण हप्तेवाले तेजे सगळे ते कोल हप्तावाल्याचे काम द्या. तांकां कांय काम ना मरे थंय गुंडांक त्या. But this looks like government against the government. How government against government? Because he is in the ruling, Sir, no? Sir, this is not government against government. No, not government against government, but कोणें people. रॉंग केलें सर. पळय हांव कित्याक गेल्लो ती प्रोटेक्ट करपाक जाय. ताका कोणाक कंप्लेंट जाल्यार ही कॅन मेक अ कंप्लेंट टू माय हायर अप्स. आय हॅव टेकन ऑल परमिशन्स फ्रॉम हायर अप. ब्युरो रिपोर्ट,
गोमंतक टीव्ही. पणजेच्या पुलीस मुख्यालयात बॉम्ब घालून उडोवपाची धमकी कोणे तरी दिल्ल्यान राजधानी पणजेत बोवाळ पडिलो. पणजे पुलिशेंत बॉम्ब आशिल्ले धमकेचे ईमेल कोणे तरी धाडिल्लो. ह्या ईमेला उपरांत पुलिशेंत बॉम्ब स्क्वॉडाक आपोवन सगळे कडेन सोद घेतलो, मात बॉम्ब कांय सापडलो ना. सायबर सेल ह्या प्रकरणाचो तपास करतात. आमी आसात पणजे पुलीस हेडक्वॉर्टराचे भायर. जाल्यार हांगा आयज एक अशी एक घटना घडली जी सकाळी 10:30 ते 11 हेजे मदीं हांगा जो DGP ऑफिस आसा, DGPचे ऑफिशियल मेल आयडीचेर एक मेल येता आनी त्या मेलीन सांगतात की हांगा DGPच्या ऑफिसान बॉम्ब आसा म्हणून, आनी हो जो बॉम्ब आसा तो थोड्याच वेळान फुट्टलो अशी कितें तांकां मेल येयली. जाल्यार ती जेन्ना मेल येता तेन्ना हांगा रोखडीच हांगा फायर ब्रिगेड पावता, तशीच एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड पावता, मागीर तशेंच हांगा बॉम्ब डिस्पोज करपाक तेंची जी टीम आसा तिवूय पावली. आनी हांगा सगळ्याक तेंचे कुत्रे बरोबर तेंचे कुत्रे आशिल्ले जे सोदपाक खातीर बॉम्ब सोदपाक खातीर हांगा सगळी तेणी यंत्रणा वापरली. पूण हांगा बॉम्ब मेळ्ळो ना. पूण एक 3 वरां सुमार हांगा सर्च ऑपरेशन जें आसा तें चल्लें आनी तरी आसतना हांगा बॉम्ब मेळ्ळो ना. आनी हो जो एरिया आसा त्या एरियान अजून पर्यंत 3 वरां हांगा ऑपरेशन करून जे बॉम्ब डिस्पोजल टीम आसा ती हांगासल्यान भायर सरलेली आसा. पूण फायर ब्रिगेड आनी तशेंच एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड जे आसात ते अजून हांगा आमकां आसात ते दिश्टी पडटात. पूण हांगा बॉम्ब ना. हो एक हॉक्सकॉल जावंक शकता अशी शक्यता आसा. पूण हे फाटले समज आमी 1-2 म्हयने पळयले जाल्यार गोंयान हे 3री फावटी अशी एक मेल येयल्या. कित्याक हेजे पयलीं हांगा GEC कॉलेजीन फर्मागुडी फोंड्या हांगा तिवूय येयल्ली. मागीर परवरी एक हॉटेल मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूटान थंय एक अशीच मेल येयल्ली. मागीर ही 3री मेल. पूण जेन्ना गोंयान अशी गजाली घडटात, जेन्ना अशी मेल येतात तेन्ना सायबर क्रायम जो आसता तो सायबर क्रायमाचो हांगा कितलो पर्यंत कंट्रोल आसा आनी कितले पर्यंत हे जो कोण मेल धाडटा तांकां सोदूंक शकतात सायबर क्रायम, हेजेर सुद्दां पळोवपा सारकें आसा. आनी आयज खुर्द DGPच्या ऑफिसान मेल येयल्या. सो हांगा हेजेर आतां सायबर जो आसा सायबर सेल जो आसा पुलीस डिपार्टमेंटाचो तो हांगा हो मेल धाडपी कोण आसा आनी कितें आसा ते बेगीन सोदून काडटलो काय असोय प्रश्न येता. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून. मंगल यात्रे सयत विजयाचे प्रतीक आशिल्ली गुडी उबारीत भौशीक गुडी पाडवो म्हळ्यार संवसार पाडवो मंगलमय वातावरणात व्हडा उमेदीन मनयलो. पळोवया गोंयभरच्या गुडी पाडव्याची खिणचित्रां. नववर्षाच्या खूप शुभेच्छा देतो. एक वर्ष सर्वांना सुखाचं समृद्धीचं आणि भरभराटीचं प्लस आरोग्याची यावं. या नववर्ष समिती किंवा आपण नववर्ष बनवतो त्याचा उद्देश एवढाच की आपलं जे भारतीय नववर्ष आहे ते चैत्र वर्षामध्ये हे नवीन युगाला समजावं आणि या नवीन युगाला आपली संस्कृती समजावं यासाठी आहे. आणि यासाठीच हा अभ्यास आहे, यासाठी हा प्रयत्न आहे. आंबावली केपेच्या दामोदर वेळीपाची स्वयंपूर्णतेकडेन वाटचाल. वेळीप हो गवणे काम करूनय काजीच्या सिजनात मुठ्यांचो रोस काडपाचें काम करता. याच धंद्याचेर तो आपले घरच्यांचे पोट भरता. पळोवया हो खासा रिपोर्ट. आंबावली केपेचो हो दामोदर वेळीप. गवणे काम करूनय काजीच्या सिजनात तो मुठ्यांचो रोस काडपाचें काम करता. सकाळी गवणे काम करता आणि रातचे वेळार मुठ्यांचो रोस काडटा. रोस काडपाक खंय तो मुठ्ठे कुशीकच्या गांवांतल्यान हाडटा. मुठ्यांचो रोस काडून तो दुसऱ्याले भाटयेर सोरो काडपाक दिता. हे काम करपाक दामोदराक खंय ताची घरकान आनी चली मजत करता. ह्याच धंद्यावेल्यान तो आपल्या घरच्यांचे पोट भरता. सोडून आमी जे आनी धंदो गवणे कामाचो. आता हे काजू आसा पळय, तुमी कितें कितें करतात? तुमची फॅमिली काय आनी कोण तुमची फॅमिली भितर फॅमिली कितें करतात?
हे काजू पुंजोवपाचे हाडपाचे तेंगे काम आं. हाडून ते सगळे हांगा दवरतात मागीर ते हांवें हें करपाचें आता तुम्ही किती करता रोस काडटात रोस काडटात मागीर रोस काडून एक दुसऱ्याक दिताय आमी थोडे तो रोस हय कित्याक मागीर तो निरो काडपाक तुम्ही काडटात ना आमी काडना आता ह्यो काजू आसा त्यो सगळ्यो पुंजायता त्यो खंयच्यान हाडटा तुमी आमी अण्णेसान हाडटात बाळ्ळेसान हाडटात हे आंबावली गांव हो आंबावली गांव आनी आमचे आहाय थोड्यो काजू आंबाल्या तुका कितें फायदो आसा हे करून फायदो जाता एक कितले म्हयने करता तूं काम हे 3 म्हयन्याक काम हे फायदो कितें आसा तुका फायदो आसा तेका थोडो मेळटा फायदो हे सगळे हे काडून मेळटा 4-5 हजार रुपया मेळटा म्हाका ओके म्हयन्याक ना 3 म्हयन्या भितर 3 म्हयन्या भितर कितले मेळटा 4-5 हजार रुपया मेळटा 3 म्हयन्याक हय सगळे हे मागीर खर्च काडून खर्च काडून आनी आतां तें मशीन आसा पळय हें दुसरे तरेनशें दिसता हें मशीन आसा तें रोज बाकीचे लोक पांय चिड्डून करतात आमी पांयां चिड्डून करता पयलीं अंदू हे मशीन हाडला ते कशें केलें मेळटा तें मेळटा कोण खंयच्यान मेकॅनीक कोण दिता गॅरेज कोण दिता तुमी सांगलें तशें करून दिता सांगता करून दिता तुजें नांव कितें दामोदर दामोदर वेळीप आतां तुमी हें करता पळय काजूचो तुमी आनी गांवचे लोक करता काय आतां हें तुगेलो धंदो तुमगेली फॅमिली पळयता आमगेली फॅमिली आमी करता ते आतां तूं हें पळयता हें रातचें आसा आनी तूं सदां रातचेंच काडटा रोस हय रातचो रात मागीर काडप कित्याक लागून कामाक वचून एक टायम जाता न्ही कामाक दनपार सांजचो 5 सुट्टा हांव तेन्ना मागीर ती हाडटा हांव तुरमणी ओके आतां तुका तें हाडपा आनी कोण हेल्प करता हे मागीर बाय हेल्प करता आनी हय तेवूय बी हेल्प करता आतां तुमी तिगांयनी बायल चेडून तुमी तिगांयनी म्हणून करता हें हय आनी हें वर्सान वर्स करता हें मशीन ह्या वर्स हाडलां हय मशीन हे वर्स हाडला गोमंतक टीव्ही खातीर आंबावली केपेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकार. पोरडा मडगांव एका कामगाराची कूड सापडली. झाडाचेर तोरां काडपाक चडिल्ले कडेन ताका पडून मरण आयलां आसूं असो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला. उपरांत ताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर मडगांवच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेली. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. 10:15 म्हाका कॉल येयलो बाबा अशें एक इन्सिडंट हांगा जे वर्कर आहा तेणी कॉल करून सांगलो ही हांगा जी रावता पळय ती सगळीं जाण दांडेलीत रावता ती अबावट ती आमकां 70 वयर आसात आनी तांकां कोण ना सो ती सकाळी फुडें तेणी गेटी कडेन येयली पळोवपाक तेणें पळयलें हांगा तोरो पडलेली आहा सो ती पुंजोवपाक लागली तोरां पुंजयता तिका सायडीन कोण पडलेलो दिसलो सो तेणी मागीर त्या लेबरांक सांगलें अशें अशें जालां म्हणून थंयच्यान म्हाका तेणी कॉल केलो तेन्ना हांवें पयलें आमच्या फातोर्डा पुलिसाक कॉल केलें आनी मागीर हांवें एम्बुलन्साक कॉल केलें एम्बुलन्स सद्या म्हणपाक वेळना आसा थंयच्यान आमी येता तर म्हाका फातोर्डा पुलीस स्टेशन येयलें आनी तेणी चॅक केलें तो म्हणपाक ताका मातशें पल्स आहा तितलें ट्रिटमेंट तितलो तेजें हें ना कंडिशन सामकें हें आसा आनी त्या लेबर आयता लेबर म्हणटालो 9:30 सुमार कोण तरी वयर सोडलेलो तेणी पळयलो दिसाचो मॉर्निंग सकाळीं आतां सकाळीं 9:30 सुमार वयर सोडलेलो पळयलो म्हणजे तेणी ते आपणा काम करता रावले कोण करता तांकां खबर ना तो म्हाका दिसता वयल्यान स्लीप जावन तो पडलो आनी तो एक लेबर सो दिसता म्हाका हांगसरले ते आमचे बॉटल बी करता पळय तो असो दिसता म्हाका चडशे ते हांगसरले रेजिडेंट्स पण रावता ते म्हणटाले म्हाका हांगसरलो आमकां अशें लोकल बाटली पुंजयता हें पुंजयता तो असो म्हणून म्हाका तो चड करून चोरपाक काडपाक येयल्लो घरा आनी ती काडटा आसतना वयल्यान सकयल पडलो आनी तो हें जालो. गोंयांत अपघातांचें सत्र सुरूच आसा. बोर्डा मडगांवां एका वेगान येवपी दुचाकी चालकान रस्त्या कुशीक चलपी उल्हास वाडकर ह्या 55 वर्साच्या दादल्याक धपको दिल्ल्यान गंभीर दुखापत जाली. उपरांत ताका दक्षिण गोंय हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केल्लो मात ताका जाग्यारूच मरण आयिल्ल्याचें दोतोरांनी सांगलें. ही घडणूक रातच्या 12 वरांचेर घडली अशें कळटा. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो आनी दुचाकी आड गुन्यांव दाखल केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. काल राती बोड्डे हांगा जाल्ल्या एक एक्सिडेंटा भितर एकल्याक आपलो जीव वगडावचो पडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे उल्हास वाडकर 55 वर्सां बोड्डेचो रहिवासी हो चलत वतना एका दुचाकी स्वारान हाका जबरदस्त धक्को दिलो. ह्या धक्क्या भितर तो गंभीररित्या जमनीर पडल्यान गंभीररित्या जखमी जालो. ताचे नंतर ताका दक्षिण गोवा जिल्हा हॉस्पिटलांत व्हेलो उपचारा खातीर पूण थंय ताका दोतोरांनी मृत घोशीत केलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे एक स्पिडीन बायक जी घेवन रायडर वतालो ताचें नांव आसा ब्रायन बॉर्जीस
हाणें ताका फाटल्यांतल्यान धपको दिलो आनी तो सकयल पडलो. त्या खातीर फातोड्डा पुलिसांनी ब्रायन बॉर्जीस 31 वर्सां हाजे विरुद्ध गुन्हो नोंद केल्लो आसा आनी हाचो तपास फातोड्डा पुलीस करतात. फातोड्डा पुलिसाचे निरीक्षक नाथन आल्मेदा हाज्या मार्गदर्शनाखाला उपनिरीक्षक सुनील सावंत ह्या सगळ्या एक्सिडेंटाचो तपास करता. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकानीकर. म्हादयच्या बाबतीत कर्नाटकाचे खासदार जशे एकठांय येवन लढटात तशे गोंयच्या खासदारांनी एकठांय येवपाक जाय. उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद आनी राज्यसभा खासदार तानावडेन आपले वांगडा संसदेत गोंयच्या विशयांक वाचा फोडची अशें आवाहन दक्षिण गोंयचो खासदार विरियातो फर्नांडिसान केलें. तशेंच केंद्र सरकार विरोधकांचो आवाज दामून धरपाचो यत्न करता. जायत्या म्हत्वाच्या विशयांचेर आमकां संसदेत उलोवपाक मेळना. सभापती विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांक उलोवपाक दिना असो आरोपूय विरियातून केलो. जेन्ना सरकार आख्खे देशाचे बरेपण करूंक सोदतात आणि ऑपोजिशनान आमचो प्रधानमंत्री टाइम ना लोकसभेक येवपाक, भायर भोंवपाक ताका टाइम आसा. ही कॅन विजीट ऑल फॉरेन कंट्रीज बट नो टाइम टू कम इन द पार्लियामेंट. आणि जेन्ना प्रधानमंत्री लोकसभेन येता तेन्ना स्पीकर ऑफिस दवयता ऑपोजिशनातून. त्या दिसा आमचो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम नॉर्थ गोवा ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पॉवर श्रीपद नाईक दिसती पडलो. म्हाका बरें दिसलें बाबा, खूब तेंपान दिसती पडलो आनी हांव तेन्ना म्हजो उलोवपाचो टायम आयिल्लो. 0 आवरान म्हजे 4th नेम आशिल्ले आनी तेन्ना हांवें चिंतलें सांगतना रिगार्डिंग अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू की एंडाक हांव अपील करतलो स्पिकरा फुडल्यान की तूं आनी हांव गोंयकार आनी तिसरो पळय आमचो आसा राज्यसभान. पॉलिटिक्स गेली तेल्लाय तिगूय एक जावन गोंयाक वचून लढाय करया, नाल्यार गोंयाक गेले बीजेपी काँग्रेस आनी कितें म्हणून अशेंच उरले आमी. गोवा सेव्ह करपाक जाय, ऑलरेडी डॅमेज जाल्ले आसा. फाल्यां तुका आनी म्हाका असले दीस येवपाक ना पळोवपाक की आमच्यान कांयच करपाक जायना. आतां करपाक जाता, तिगूय आसा आमी. शिमेर खोर्ले म्हापशा व्हाईट कॅसल इमारती लागसार आशिल्ली बेकायदेशीर बांय निमणी पुरयली. ही बांय दूषित आशिल्ल्यान उदकाक लागून रोगराय पातळपाची भिरांत उप्राशिल्ली. ही दूषित बांय पुरवची म्हणून अधिकाऱ्यांनी संबंधितांक निर्देश दिल्ले खरे, पूण तरी लेगीत ही बांय पुरोवंक नाशिल्ल्यान उदका स्रोत खात्यान ही कारवाय केली. ताका लागून थळाव्यांनी समाधान उक्तायलां. 2017 आमी बिल्डींग कंप्लीट करून ऑक्युपन्सी केली आणि हँड ओव्हर केले पोजेशन. हांगा 2 मुणकार आसले, तेतूंतल्यान सगळ्यांक फ्लॅट्स बीन कितें ते दिले. तेतूंतले एक मुणकार जेणी आतां ती थंयसर फाटल्यान बडबड करता. आतां ही जी बाय आसा तेंच्यांनी ह्याचो आमी तिगांनी 3 फ्लॅट हँड ओव्हर केल्ले आमकां एक. सो हेतूंतलो एक फ्लॅट हेणी एकट्या बायलेक विकलो आनी त्या बायलेन 1.5 वर्स पयलीं सगळें ओके आसलें. ऑल ऑफ अ सडन 2023 ती म्हाज्या फाटल्यान लागली आनी म्हाजेर कंप्लेनी फायल करूंक लागले. आतां म्हाका एक सांगा, बाय जर कॉन्टेमिनेटेड जाली, ही बिल्डिंगेची बाय ओके, कंप्लेनूच करूंक जाय जाल्यार तिगांच्या नांवान लिंक रेजिस्टराचेर करूंक जाय आसली. कंप्लेन फक्त म्हाज्या नांवान जाता, अनूप खोबरेकराच्या नांवान, कितें कॉन्टेमिनेटेड म्हणून. सो हांवें कॉपरेट केलें हेल्थ डिपार्टमेंट, WRD डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, हे सगळे हांवें कॉपरेट केलें. हांकां खंयच आपोवंक ना म्हज्या नांवान कंप्लेनी आहा म्हणून. आनी हांवें तेन्ना ट्रिटमेंट केली बेस्ड ऑन हेल्थ एसेर. ट्रिटमेंट करून हांवें ती बाय डिस्कनेक्शन केली बिकॉज ती कॉन्टेमिनेटेड मेळ्ळी. ट्रिटमेंट केल्या उपरांत ती कॉन्टेमिनेटेड मेळ्ळी. ती कॉन्टेमिनेटेड आतां म्हाका एक सांगा, हांवें करूंक ना. बाय आमची पयलींची ती फक्त आमी रिनोवेट केली. आतां त्या बायन जर थंयसर जेन्ना ते सिवेजाचें काम चालू आसलें तेन्ना खंयचो तरी गटराचो दोरो कनेक्ट जाला आसतलो तेका. सो तेका लागून ते कॉन्टेमिनेटेड जाली. बाय कॉन्टेमिनेटेड आसा, भितून सिवेजाचें उदक येतालें, ते बिल्डर आमकां चडयतालो दितालो म्हणून सारिका वशिश्ट मॅडमान हे उदक बंद डिपार्टमेंटाक लेटरां धाडली की बंद करा म्हणून उदक. हे लोकांच्या हेल्थाक इश्यू जाता हेच्या खातीर. कित्याक आमी अंथरुणार पडटाली आनी ही हेजी भुरगीं पडोंक लागली. टेस्टींग केली, तेतून गावली ही कॉयलींग म्हणून खूब बॅक्टेरिया आहा भितर. आणि ही आमची बाय ही पहिली गजाल म्हणजे आमची पहिली तिसरी आसली ते तेणी बुजयली आनी ही तेणी नवीन बांदला. आनी आमकां खबरूच ना कित्याक हेजे केन्ना टेस्टिंगूय जावंक ना आनी हेजें कांयच जावंक ना म्हणून आमकां कळोवंक ना. जेन्ना हिणें रिपोर्ट काडलो तेन्ना आमकां कळ्ळें की अशें सारकें हांकां अवेअर केलेलें बिल्डिंगेक. तर हिजें कोण आयकूंक तयार ना बिल्डिंगेची, तेची सायड घेता बिल्डराची. पण आमी आतां जें तें सांगलें की बंद जावपाचें आहा म्हणून आमी सकयल येयला पळोवपाक बाय बंद जाता म्हणून.
युजींग गोवा पोल्युशन बोर्ड आयलेले तेंच्यांनी सुद्दां टेस्ट रिपोर्ट केल्लो तेंच्यांनी सुद्दां तांकां नोटीस धाडलेले की वेल वॉटर वॉज कंटॅमिनेटेड एंड दिस रेस्क्यू पीपल वर युजींग द वॉटर ओके मॅडम सो इतलेंच सांगता की एट लास्ट लायक इट वॉज हार्डली ऑलमोस्ट 2 years battle I was fighting आणि इतलेच न्ही सिन्स I have put this on video a picture हांवें घातले तेणी म्हजे सिवील सूट ऑफ 2 crores rupees वन क्रिमिनल सूट आनी वन कंटेम्प्ट कोर्ट ताणें हे म्हजे केस घातला ओके बरं ही बिल्डिंगेचें नांव कितें व्हाईट कॅसल बिल्डिंग. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घ्या.